नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। पणजेच्या बाटले वाठारांत जाल्ल्या कामगाराच्या खून प्रकरणात पणजे पुलिशेन उत्तर प्रदेशाच्या दुबावित आरोपीक केलो अटक। दुबावितान कामगाराचो खून करून काडिल्लो पळ। वाळपय फोंडा रस्त्याचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चालक गंभीर जखमी। ओमनी गाडयेन दुचाकीक नेटान धपको दिल्ल्यान घडलो अपघात। वेर्णा धूम स्टायल दुचाकी शर्यतीत एकलो सोंपलो जाल्यार एकलो जखमी। वेर्णा पुलीस करतात फुडलो तपास। मडकय नवदुर्गा देवस्थानाचो वाद परतून पेटलो। पुरोहित आनी ग्रामस्थां मदीं ताटांतले पयशे आनी हेर साहित्या वेल्यान हाणामारी आनी थक्काबुक्की। प्रकरण पुलीस स्टेशनांत। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मुख्यमंत्र्याच्या घरकान्नीचेर केल्लो आरोप तथ्यहीन। मंत्री सुभाष फळदेसायाचे पत्रकार परिशदेत प्रतिपादन। दिवचल पालिकेत सत्ता बदलाच्यो हालचाली जाल्या सुरू। 14 नगरसेवकांतल्या 9 नगरसेवक आनी नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आड घेतलो अविश्वास थाराव। आता पळयात खबरो विस्तारांत। सोमारा राती नाणूस वाळपय फोंडा रस्त्याचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकलो गंभीर जखमी जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ओमनी गाडी चलोवप्याचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान ताणें मुखारल्यान येवपी दुचाकीक नेटान धपको दिलो आनी गाडी फुडें वचून उमथली जाल्यार दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचारा खातीर भरती केला। नाणूस वाळपे हांगासर वाळपे फोंडा मार्गाचेर सोमारा रातचे जाल्लेल्या अपघातांत मोटरसायकल रायडर गंभीर जखमी जाल्लो आसा आनी ताका उपचारा खातीर जीएमसीन दाखल केल्लो आसा। ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की वाळपे बिबटेगड वाडाक नाणूस हांगासर जेन्ना ओमनी पावली तेन्ना ओमनी गाडयेन समोरच्या मोटरसायकलीचेर जेन्ना गाडीचो ताबो सुटलो तेन्ना ड्रायव्हरान वचून मोटरसायकलीक धक्को दिलो आनी ह्या धक्क्यान मोटरसायकल ही रस्त्याचेर उसळून पडल्यान तसो जो मोटरसायकल रायडर आसा ताका सुद्दां गंभीर दुखापत जाल्ली ह्या वेळार ताका मागीर जीएमसीन दाखल केलें। ओमनी गाडी आसा ही सुद्दां पलटी जावन ताची सुद्दां खूब लुकसाण जाल्लेली आसा। जो मोटरसायकल रायडर आसा तेजें नांव अजुनी कळ्ळें ना, मात जो ओमनीचो ड्रायव्हर आसा तेजें नांव असीफ अली इनामदार आसा आनी ताका वाळपे पुलिसांनी चवकशी खातीर ताब्यान घेतलेलो आनी ह्या प्रकरणाचो जो तपास आसा तो वाळपे पुलीस निरीक्षक विजय शिरोडकर आनी डिचोलीचो उप अधीक्षक दिवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खातीर फुडलो तपास सुरू आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत। मडकय नवदुर्गा देवस्थानाचो वाद परतून पेटलो। देवळात देवीक भेटीच्या रुपान जे पयशे आनी हेर साहित्य येता ताच्या अधिकारावेल्यान सोमाराक ग्रामस्थ आनी देवस्थानाच्या पुरोहितां मदीं वादावादी जाली आनी उपरांत तांचे मदीं झगडीय जाली। हालींच हायकोर्टान नवदुर्गा देवस्थानाचे धार्मीक विधींचो अधिकार महाजनांक दिल्लो। मडकय नवदुर्गेचो वाद सुरवेक मुर्ती बदलपावेल्यान सुरू जाल्लो। महाजनांक मुर्ती बदलपाची आशिल्ली जाल्यार ग्रामस्थांचो आनी पुरोहितांचो तांकां विरोध आशिल्लो। उपरांत हे प्रकरण कोर्टात गेलें आनी जिल्लो कोर्टान ग्रामस्थ आनी पुरोहितांचे फावरात निवाडो दिल्लो। हे निवाड्याक उपरांत देवळाचे महाजनांनी हायकोर्टान आव्हान दिल्लें। हालींच कांय दिसा फाटीं हायकोर्टान देवस्थानाचे धार्मीक विधींचो अधिकार हो महाजनांचोच म्हणून निवाडो दितना जिल्लो कोर्टाचो आदेश भायर मारिल्लो। आता परतून देवस्थानात वाद सामकार आयला तो ग्रामस्थ आनी परंपरागत देवस्थानाचे पुरोहित घयसास फामिली मदीं। सोमारा देवळांत एका उत्सवा वेळार पुरोहित आनी ग्रामस्थां मदीं ताटांतले पयशे आनी हेर साहित्याच्या अधिकाऱ्या वेल्यान वाद जालो। हो वाद उपरांत चडार पडलो। एका पुरोहिताक मारलो म्हणून आरोप जाल्यार दुसरे वटेन पुरोहितांनी हातापाई केली, धुकलून घाले म्हणून ग्रामस्थांचो आरोप। पुरोहित आनी ग्रामस्थ हे दोनूय गटांनी फोंडे पुलीस स्टेशनात एकामेका आड कागळी केल्यात। आज सकाळी देवळांत जे कितें रिच्युअल्स आमचे वर्स पद्दती प्रमाणे जाता, देवळांत सकाळी लोक जे कितें ओटयो बी भरपाक येता तेन्ना काही लोकांनी देवळांत येवन आमचें जें कितें उत्पन्न आसा देवळांतलें तें आमचे कडल्यान हिसकावपाचो प्रयत्न केलो। तेन्ना आमी तांकां विरोध केलो, कारण जें कितें देवळांत आमचे कायद्यानुसार जें कितें येणावळ आसा, नाल्ल म्हणा, ताटांतले पयशे म्हणा किंवा तांदूळ जे कितें आमी परंपरागत घेवपाचें आसा ती ऑलरेडी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली आसा। त्या प्रमाणे आमी घेताले जाल्यार थंय मदीं काही लोक येवन ते आमचे कडल्यान हिसकावन व्हरपाचो प्रयत्न केलो, पूण आमी तांकां ते व्हरपाक दिले ना आनी मागीर ते दिले ना ह्या रागान
म्हजोच एक भाव विभव गैसास म्हणून तो देवळांतलें ताचें काम जाल्या नंतर कामाक वचपाक लागून घरा येतालो तेन्ना ताका काही भुरग्यांनी आडयलो आनी तातूंत सनत नायक म्हणून जो महालवाड्यावयलो भुरगो आसा ताणें ताचेर थापट मारलें. प्रतीक नायक म्हणटात ताणें ताका फाटीर मुठी मारल्यो आनी अशी ताका मारहाण केली. ताका लागून आमी ऑलरेडी आतां पोलीस कंप्लेन करपाक तो गेला, मेडिकलूय ताचें केलां. आतां आमी पोलिसा कडेन आमची मागणी आसा की ताका जेणे मारला ताका जाता तितले बेगीन अटक करची म्हणून. हें जें सगळें आतां प्रकरण जें जाल्लें आसा जाल्यार देवळांत आतां पयर जी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्या एक्चुअली आमकां तेच्याशी कांय संबंद ना. देवळांत आमकां सगळे लोक समान. आमचो जो कितें लढो पयलीं आशिल्लो आमी प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले कित्याक लागून जाल्यार देवळांतले काही वर्सां पयलीं देवळांतली जी कितें नवदुर्गा देवीची मुर्ती आसा ती बदलपाचो जो कितें प्रयत्न मॅनेजींग कमिटीचो आशिल्लो ताका विरोध करपाक लागून आमी सुद्दां ह्या प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले. कित्याक तर आमच्यो पिढ्यान पिढयो ह्याच मुर्तीची सेवा करता कितल्योश्योच पिढयो जाल्यो जाल्यार आमचो सुद्दां एक हें आशिल्लो की बाबा तीच मुर्ती थंय उरची म्हणून. जाल्यार हो विशय आतां त्या मुर्तेचो जायनासतना भलती कडेन पावून आतां उत्पन्ना कडेन पावला आनी उत्पन्ना कडेन येवन जें कितें येणावळ आसा आनी जें कितें देवळांतलें आसा तें सगळें हिसकावून घेवपाचो हो सद्या प्रयत्न चालू आसा. ताका लागून ह्या कामाक आमचो विरोध आसा. देवळांत आमकां मॅनेजींग कमिटी जावं किंवा प्रतिश्ठान जावं ग्रामस्थ जावं आमकां सगळें सारकें. आमी तांच्या खंयच्याच हातूंत हस्तक्षेप केल्लो ना. तेंच्यांनी आमच्या बायलांक धक्काबुक्की करून हे केला, त्रास केल्या आनी तेंचे हात खंय बसलेले आसा तेंचे. आनी तेंच्यांनी कितें सांगलां हे देवूळ आसा पळय ते आमचे आनी महाजनाचे, आमचे न्ही म्हणून. गांवकाराचे तुमकां कांयच येना म्हणून फक्त महाजन आनी ब्राह्मणाचे देवूळ. कंप्लेंट कोणाच्या विरुद्ध दिल्या तुम्ही आता? आमी केल्या भटांच्या कितले जाणांची नाव कितले जाणांची कितले जाणांची कंप्लेंट दिल्या? जाणांचे एक जण. नावां सांगता का म्हणटा? नावां सांगता? सिद्धिराज गैसास आणि श्रीदत्त गैसास. 3 जणांचे. सिंधुराज गैसास आणि दुसऱ्या श्रीदत्त आणि आदित्य 3. किती डिमांड आता? किती डिमांड? पोलिसाकडे किती मागणी आहा तुमची? आता कंप्लेंट दिल्या तुम्ही? कोणाक तरी मारला आणि एक सांगता पुलिसांक तेंच्यांनी कितें सांगलेलें आसा तेका मारहाण केल्या पळय तेणें जाल्यार आपल्याक खंय 2 पाल्यार मारले म्हणून. फाट कित्याक दाखयली ती सांग. फाट कित्याक दाखयली ती सांग. व्हिडिओ पाल्यार मारले ते फाटीर उबे करताले आनी आमच्या भुरग्यांची नांवां सांगताले. तुमी फाटीर भायर मारला कोणे पळयला आमी वळखत ना ताका तो कोण तो नांव सुद्दां खबर ना पूण आमी तेका देवळा कडेन पळयला. आमकां फक्त लागता भितर भायल्यान कोण पावता तें नांव सुद्दां खबर नाशिल्लें. आमकां तांकां कांय समजूंक ना. आनी जर आमकां देवळाची संपत्ती खावपा आयल्या 9 वर्सां आमी आयज झगडोवपा नाशिल्लीं. 9 वर्सां जालीं आतां आमी झगडटा. हेणीच आमकां आमच्या प्रत्येक वाड्यांनी येवन हेणी आमकां हेडली. आमकां कांयच खबर नाशिल्लें. आमकां फक्त शिगम्याची नोम आनी जात्रेची नोम इतलेंच खबर आशिल्लें. हेणी आमकां गांवांनी येवन अशें रातचें न्हीद पडोवप दिवप ना, दिसाची न्हीद पडोवप दिवप ना, दनपारची न्हीद पडोवप दिवप ना. अशें करून आमकां गांवकऱ्यांक एकठांय केली. बायलांनी एकठांय जावप, बायलांनी एकठांय करे जावप म्हणून. बायलां तुमी एकठांय जाया, बायलां एकठांय केले पयलीं. बायलांक तेंच्यांनी आयज धक्काबुक्की केल्या. देवळान बायलांचेरूच तेणी अत्याचार केले देवळान. एकनाथ कडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री आनी तांचे घराब्याचेर केल्ले आरोप तथ्यहीन आशिल्ल्याचे म्हणीत भाजपान आपान केल्ले आरोप भायर आयले. सरकार आनी प्रशासन बरें चल्लां हे विरोधकांक पळोवन नजो म्हणून ते नाका जाल्ले आरोप करतात अशें उलोवप सुभाष फळदेसायान पत्रकार परिशदेंत केलें. जाल्यार मुख्यमंत्री आनी ताच्या कुटुंबाच्या विरोधात विरोधकांकडेन कसलेच पुरावे नाशिल्ल्याचो दावो भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकरान केलो. आमचे जे सीएम आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेर प्रत्येक विशयाचेर भितर म्हणजे डिफेन्स आनी लेवल सोडून ताचेर जो अटॅक जाता, ताच्या फॅमिलीचेर अटॅक जाता, ताच्या मिसेसीचेर बिनबुडाचे आरोप जातात. जॉब स्कॅम म्हणा, लँड स्कॅम म्हणा, लँड ग्रॅबिंग म्हणा, प्रत्येक गोष्टीक भितर जे वैयक्तीक वचून तांच्या फॅमिलीक मनस्ताप करपा सारखे हे जे आरोप, बिनबुडाचे आरोप, जांचे कडेन एविडन्स कांयच नासता स्वता कडेन,
आणि तरी आसतना हो प्रोसेस गेले म्हयनो देड म्हयनो हो चालूच आसा. उद्दिश्ट एकच आसा की बरे तरेन सरकार घटमूट सरकार आणि आमचे जे डबल इंजिन सरकार आसा ताचे निर्णय आसात ते सडेतोड आसतात आणि डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतिल्ले लोकांच्या खातीर जे विशय काय घेतले आसात आणि ऍडमिनिस्ट्रेशन बरें स्मूथ चलता आसतना हे तांच्यांनी पळोवपाक जायना आणि लोकांक उपयोगी पडपा सारक्यो योजना आसतल्यो ज्यो बाकीचे जे विषय आसात ते बरे घेतिल्ले आसात. सीएमाची वाडती लोकप्रियता खंय तरी म्हाका दिसता आज ऑपोजिशनाक भेस्टावंक लागल्या. ते तांणी मागीर लँड ग्रॅबा वयली SIT आसत किंवा जॉब स्कॅमाचो जो होल विशय आसा म्हाका दिसता तांकां कळून चुकला की गोंयकारूय पळयतात की जे आमी प्रॉमिस केला ते आमी डिलिव्हर करतात. आज तुम्ही ऑपोजिशनाचे फ्रस्ट्रेशन पळयात. दे आर ओनली मेकिंग अनसबस्टॅन्शिएटेड एलिगेशन्स. तुमचे कडेन जर इतलो प्रूफ आसा, तुमकां प्रधानमंत्र्याक लेटर बरोवन दिसता, तुमकां आनी कितें आसा, एक तरी प्रूफ हाडा मरे, जनतेकूय कळटलें. आज सीएमाक किंवा सीएमाच्या परिवाराक लिंक करपी एकूय गजाल तांचे कडेन ना. जेन्ना मनोहर भाई आशिल्ले किंवा बीजेपीचे जर तुम्ही पयलींची वाटचाल पळयशात, जेन्ना सरकार रिस्पॉन्ड करनाशिल्ले आमी कोर्टान वताले. हे जे रिटर्नरशिपाचे तांणी जे लॉयर दवरले थोडे, तांणी वचचे मरे कोर्टान, कारण आज तांचे कडेन कांयच एविडन्स ना म्हणून ते फक्त एलिगेशन्स करता. आणि हांव जशें येदोळ सांगले, एक्चुअली दे आर द वन्स ट्रायंग टू डायवर्ट. दिवचल पालिकेत सध्या सत्ता बदलाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांचे आड अविश्वास थाराव हाडिल्ल्यान पालिकेचें राजकारण तापलां. दिवचल पालिकेत नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आड 9 नगरसेवकांनी अविश्वास ठराव दाखल केलो. भाजपच्या 3 नगरसेवकांनी भाजप विरोधी नगरसेवका वांगडा हात मेळोवन कुंदना आड अविश्वास ठराव घेतलो. अविश्वास ठरावाचेर सही करपी चडशे नगरसेवक भाजपाचे खर समर्थक आसात. ताका लागून दिवचल पालिकेत आता भाजपा आड भाजप असे चित्र तयार जाला. आमकां अशी भायल्यान म्हायती मेळ्ळ्या की अविश्वास ठराव हे केला म्हणून, पूण आतां कितें खरें हें तें खबर ना म्हाका बी. तुमच्या पर्यंत पावूंक ना अजून म्हणजे हे ऑफिशियल कितें म्हाका दिसता जावंक अशें दिसता. कितें जातलें अशें दिसता कितके जाण म्हणजे तें आतां खबर ना कशें कितें तें जातलें. पण हांवें आयकलां की 9 जाणांनी DMAक हे दिल्या म्हणून नोटीस. पण तुमच्या हातीन पावूंक ना नोटीस पळय. ना ना अजून तुमकां नोटीस पावल्या काय कितें खबर ना. पूण हें राजकारण कितें म्हणटा हें राजकारण गोंधळाचें राजकारण कितें करतलो. भाजपाचो पुरायपणान शेक आशिल्ले दिवचल पालिकेत सध्या सत्ता बदलाचें नाटक सुरू जाल्लें आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण भाजप पुरस्कृत गटाचे नगराध्यक्ष पुंडलीक उर्फ कुंदन फळारी हांचे आड पालिकेच्या 14तल्या 9 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव हाडिल्ल्याचें कळटा. ह्या अविश्वास थारावाची प्रत पालिका प्रशासन खात्याक दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. अजापाची गजाल म्हळ्यार सत्ताधारी भाजप पुरस्कृत गटातूच फूट पडून हे अविश्वास थारावाचें राजकारण फुडें आयिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पालिकेची विद्यमान उपनगराध्यक्ष दीपा पळ हांचे सयत राजाराम गांवकर, तनुजा गांवकर, अनिकेत चणेकर, निलेश टोपले, दीपा शिरगांवकर तशेंच विरोधी गटाची रंजना वांयगणकर, पांडुरंग कोरगांवकर आनी अपर्णा फोगेरी ह्या 9 नगरसेवकांनी हो अविश्वास थाराव हाडिल्ल्याचें कळटा. भाजप पुरस्कृत सत्ताधारी गटातूच फूट पडिल्ल्यान सध्या दिवचल पालिका वाठारांत वेगवेगळ्या चर्चांक उतो आयिल्लो आसा. ही पालिका वाचोवपा खातीर भाजप आतां खंयचीं पावलां उखलतात तें रोखडेंच कळटलें. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पणजेच्या बाटले वाठारांत जाल्ल्या कामगाराच्या खून प्रकरणात पणजे पुलिशेन उत्तर प्रदेशाचो दुबावीत आरोपी अरविंद तिवारीक अटक केल्या. सोमारा राती भाटलेच्या राम मंदिरा लागसार बांदकाम सुरू आशिल्ले इमारतीत जॉन नांवाच्या कामगाराचो खून जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. दुबावीत अरविंद हाणें जॉन हाचो खून करून घडणूक थळावयल्यान पळ काडिल्लो.
भाटले वाठारांतल्या राम मंदिरा लागसार बांदकाम सुरू आशिल्ले एके इमारतीत सोमारा राती जॉन नांवाच्या कामगाराचो खून जावपाचो प्रकार घडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उत्तर प्रदेशाचो दुबावीत आरोपी अरविंद तिवारी ह्या 38 वर्साच्या दादल्यान जॉन हाचो चाकवान गळो कापून खून केलो आनी उपरांत घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. जॉन आनी अरविंद हांच्या मदीं जेवणावेल्यान वाद जाल्ल्यान हो खून जाल्ल्याचें कळटा. हो खून जाल्ल्याचें कळटकीच सांतिनेज वाठारांत रावपी कंत्राटदार नाझीर मुल्ला हाणें आपल्या कामगाराचो खून जाल्ल्याची पुलिशेंत कागाळ केली. उपरांत पणजे पुलिशेन दुबावीत आरोपी अरविंद तिवारी हाका पणजे योग सेतू कडेन धरलो. काल राती पणजे भाटल्यान हांगा 9:15 सुमार एक पुलीस स्टेशनार कॉल येता की भाटल्यान एक मर्डर जालो म्हणून. मर्डर आशिल्लो तो एक कंस्ट्रक्शन सायटीर एक कामगार तेजें नांव जॉन हेजो मर्डर जाला म्हणून नाझीर मुल्ला जो ते कंस्ट्रक्शन सायटीचो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तेणें पुलिशेन कागाळ केली. आनीक थोड्याच वेळान अरविंद तिवारी जो लखनौ उत्तर प्रदेश हांगा रावपी आनीक तो थंय कंस्ट्रक्शन सायटीर तेणें ते जॉनाचो मर्डर केलो म्हणून तेका आरोप्याक पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. आनीक हो जो आरोपी आसा तो योग सेतू कडेन पुलिसांनी तेजी अटक केल्ली आसा. जाल्यार फुडलो जो तपास आसा पणजे पुलीस स्टेशना वयले पुलीस करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्षल बरोबर गौरेश गांवकर. वेर्णा वाठारांत चलपी बेकायदेशीर दुचाकी शर्यतीचो प्रकार अजून मेरेन थांबूंक ना. सोमारा सांजेर अशाच आयोजीत केल्ले शर्यतीत वांटेकार जाल्लो मोहम्मद कैफ ह्या 21 वर्साच्या तरणाट्याक दुर्दैवी मरण आयलें. जाल्यार ताचो इश्ट दुसरी दुचाकी चलोवपी सुभाम बाबाजान पंढरी हो गंभीर जखमी जालो. हे दोगूय जाण बेकायदेशीरपणान दुचाकीची शर्यत करताले तेन्ना तांचो तोल गेल्ल्यान ते एकामेकाचेर आपटले. हातूंत एकल्याक मरण आयलें जाल्यार एकलो जखमी जालो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास वेर्णा पुलीस करतात. आमी खूब फावटी आयकले वेर्ना जे इंडस्ट्रियल एरिया आसा तितून बायक रेसींग जी इल्लीगल बायक रेसींग म्हणटात आमी ती जाता. आनीक ही जी बायक रेसींग आसा हिचेर वेर्णा पुलीस खंय ना खंय कंट्रोल हाडपाचो फूल असो प्रयत्न करता. पूण तितून भितर आमकां आयताराक एक असो अपघात असो आयकूंक येयलो. आयताराक सांजचो जे बायक रेसींग जाताली तितून भितर 2 बायकी ज्यो आसात त्यो एकमेकाक आदळल्यो. आनीक एक जो बायक चलोवपी आशिल्लो तेजें नांव मोहम्मद कैफ 21 वर्साचो भुरगो तेजे थंय मरण जालें. आनीक जो दुसरो बायक चलोवपी आशिल्लो तेजें नांव सुभान बाबाजान पंढरी जो 24 वर्साचो तो थंय जखमी जालो. आनीक हे जे आसा हो जो अपघात आसा तो एक जी बायक रेसींग जी आसा जी वेर्णा खूब अशा मोठ्या प्रमाणान जी चालू आसा आनीक खूब अश्यो केसीस आमकां बायक रेसींगेच्यो आयकोंक येतात. जाल्यार हेजेर खंय ना खंय वेर्णा पुलिसानूय बीन सारकें अशें लक्ष दवरपाक जाय. आनीक ही जी केस आसा ही जी एक्सिडेंट केस आसा हिजो जो तपास आसा तो वेर्णा पुलीस करता. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर, कॅमेरामॅन यश बरोबर पणजेसून. अंजुणा जावपी आवाज प्रदुशणा विशीं उच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आसा. हे फाटभुंयेर आवाज प्रदूषण नियमा परस चड आशिल्ल्यान दियाज नायट क्लब तशेंच नोआ ह्या 2 आस्थापनांक उपजिल्लोधिकाऱ्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. जाल्यार परवानगी शिवाय संगीत कार्यावळ घडोवन हाडिल्ल्यान सांगरिया आस्थापनाचेर FIR नोंद केला अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या. म्हणजे आज ही केस कंटेम्प्ट पिटिशन आयली हायकोर्टा मुखार. तातूंत हायकोर्टान विचारली की खंयच्या एस्टॅब्लिशमेंटाच्या अगेन्स्ट कार्यवाही अजून मेरेन जाल्या काय ह्या विशीं म्हायती मागली. तातूंत आमी कोर्टाक अशें सांगलें की सादारणशी 2 केसींनी आमकां जे डेसिबल लेवल आसा पळय ते क्रॉस जाल्याचें मेळ्ळ्यात. तांकां आमी शोकॉज नोटीस काडल्या. तांकां 2 दिसाचो टायम दिला रिप्लाय फायल करपाक आनी त्या बेजिसाचेर आमी तांच्या अगेन्स्ट एक्शन घेतलें. आमकां एक एस्टॅब्लिशमेंट अशें मेळ्ळें की जे एस्टॅब्लिशमेंट म्युजीक चलयताले संगीत आनी संगिताचो कार्यक्रम चालू आशिल्लो पण तांकां कसलेंच परमिशन नाशिल्लें. त्या एस्टॅब्लिशमेंटाचे तेजे इन्स्ट्रुमेंट जे आशिल्ले पळय जे जावं स्पिकर्स जावं आनी कितें जे आशिल्ले ते सगळे पुलिसांनी अटॅच केल्या आनी तांचेर FIR लॉज जाल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे ते बंद केल्लें आसा. ह्या 3 एस्टॅब्लिशमेंटाच्या संबंदी म्हायती आसा आज आमी हायकोर्टाक दिली. हायकोर्टान फुडले हाजी सुनावणी ही फ्रायडे येता ते शुक्रार दीस दवरल्या आनी फुडली जी म्हायती आसा पळय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी सरकार हायकोर्टा मुखार शुक्रार दीस मांडटले. ताजे बरोबर एक एमायकस क्युरेन एक नवी गोश्ट हायकोर्टा कडेन नजरेन हाडून दिल्या की नरकासुराच्या ज्या सेलेब्रेशन जाले त्या टायमाचेर रातभर कार्यक्रम चालू आशिल्ले म्युजीक चालू आशिल्ले आनी लोकांक डिस्टर्ब जालें खूब लोकांक त्रास जाले
एक न्यूजपेपराच्या आयटमाच्या बेजिसाचेर तांणी ही जी बातमी आसा पळय ती कोर्टाच्या मुखार हाडून दाखयल्या आनी त्या विशीं ताणें एक मांडणी करपाची आसा ताजेर आज भासाभास जावं आर्ग्युमेंट जावना फुडें जातलें आर्ग्युमेंट पण आज ताणें आमकां तें ताजें म्हणणें कितें आसा एमआयके स्क्वेअराचेर ह्या विशयाचेर नरकासुरा दिसाचो बोवाळ कितें नॉयज पोल्युशन जाला ह्या विशयाची ताणें आमकां आज कॉपी दिल्या ताजी आमी फुडें पळयतले तपासणी करून कितें तातूंत सत्य आसा कितें आसा तें आनी ती फुडें हियरींग जावपाचें आसा आता हे केन्ना शुक्रार दीस दवरल्या ते फुडल्या येता ते शुक्रार दीस फुडें सुनावणी जातली नरकासुराची केन्ना जातलें तें हांव नको पण त्याच्या विशयी ज्या एमआयके स्क्वेअरान जे आतां रेकॉर्डार आमकां जी कॉपी सर्व केल्या तातूंत जी तांणी म्हायती दिल्या त्या प्रमाणे ताची सुनावणी जावपाची आसा शोकॉस नोटीस SDM शोकॉस नोटीस SDM मिनाची येरादारी आड पिळगांवच्या शेतकारांचें आंदोलन अजूनय मिटपाची चिन्हां दिसनात. आमी एकठांय आसा आनी आमच्या आंदोलनाक हेर कोणे विरोध करपाचो यत्न करचो न्हय अशी शिटकावणी पिळगांवच्या शेतकारांनी दीत आमच्यो मागण्यो मान्य करात नाजाल्यार मिनाच्या येरादारीक आमचो विरोध कायम आसतलो अशें स्पश्ट केलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आपयिल्ले बसकेत मागण्याचे तोडगो भायर सरूंक ना. दुसरे वटेन वेदांता कंपनीन दिल्ल्या प्रस्तावाक शेतकारांची मान्यताय आसा. हो दावो दिशाभूल करपी आसा अशें आयतारा सांजे पिळगांव घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट केले. पिळगांव जंक्शन ते सारमानस ह्या भौशीक रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक सरकारान परवानगी दिल्ली आनी फुडाराक वायट घडणूक घडली जाल्यार सरकार जबाबदारी घेतलो काय अशे प्रश्न शेतकारांनी उपस्थित केले. हांव एकूच सांगूंक सोदतां की हे जे आमी शेतकरींचो जो प्रश्न घातले जे 2 डिमांड पळय शेतकऱ्यांचे कामगाराचे हे आयज सीएमाकडेच्या दरबारान कशेंच सुटावो जालो ना तेन्ना ह्या कंपनीन म्हणटा ते बारीक लोकांक हे कितेंच पळोवंक शकना आनी आयज जर मेन ट्रान्सपोर्ट जर रोडान व्हरता ह्या हायवेन जाल्यार तो मात आमी केन्नाच ताका करूंक दिवचे ना. जणे भायले लोक आमकां अशे जे धमक्यो दिता पळय गांवांतल्या लोकांक त्यो मात आमी धमक्यो आमी खोपोवंक दिवचे ना कित्याक आमी लिगली कितें आहा पळय ते लिगल करून घेतलेच आनी आमची शेतां जी आहा पळय ती आमी आमचे मेळोन ताब्यात घेतलेच हो इतलो आमचो ठाम विचार आसा. आमी सीएमा कडेन गेल्ले आनी सीएमान आमकां आपयलेले आनी खंयचो ग्रूप खुबसो ग्रूप येयल्लो ट्रकवाले येयल्ले आनी कोण ओनर येयल्ले परत आनी दुसरो ग्रूप खंयचो शेतकार येयल्लो आमकां खबर ना खंयचो तो बसून येयल्लो. आमी कितें सांगलें की आमकां आमची मिटींग वेगळी जाय त्या प्रमाणे तेणी आमकां शेतकऱ्यांकूच भितर घेतले आनी सांगलें जाल्लें तेन्ना आमी सांगलें तांकां की आमची शेतां आहा पळय ती शेतां आमची खाली करून दिया जशी आसली तशी पयलीं दिया कित्याक जर ते आमचे कितें सांगलेलें आयकना तर कित्याक जाय तें आमकां आमची शेतां आमकां दिया. तर दुसऱ्या पार्टी तेन्ना तेणी उतारले की तेणी आपलें सांगलें की आपल्या कडेन मेजॉरिटी आहा आतां मेजॉरिटी तेजे कडेन आसा तेणी ती दाखोवची हांव तेजें नांव घेयना पूण तेणी दाखोवची आनी ह्या ताजे इतके जाण आहा पळय सगळे म्हाका दिसता 50-60 जाण आमचे शेतकार आमच्या वटेन आसा तेणी ती कलेक्टर कडेन प्रूफ करचे की आपल्या कडेन इतके बाबा मेजॉरिटी आहा. दुसरे आमकां सीएमान सांगला तुमी तर हे करिना पब्लीक रोडांसून चालू करतले म्हणटा. आमचे जेन्ना जाणटे बिणटे आसले बापूय बिपूय तेंच्या पोटार तेंच्यांनी पांय दवरून ही कंपनी चालू केल्या आनी आयज ते म्हणटा की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट करतले पब्लीक रोडांसून आमचो ट्रान्सपोर्ट करतले पण पब्लीक रोडांसून ट्रान्सपोर्ट केल्या उपरांत आतां मदीं चालू जाल्ले तेन्नाच अश्यो कितल्योश्योच घटना घडल्यो कोण निसरून पडले आनी कितें जालें लोकांक जर कितें जालें जाल्यार लोकांची सेफ्टी घेतात ते सेफ्टी घेता काय कितें आनी आमची शेतां थंयच तशी उरून हे पब्लीक ट्रान्सपोर्टान आपली कंपनी चालू करूंक सोदता म्हणजे कितें आनी प्लस आमचे कामगार आहा थोडे ते कामगारांक काडले आनी आतां ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल कामगार जावं खंयसून कामगार हाडल्या भायले आनी तेंकां घेवन काम करता म्हणजे ही कंपनी जर आमच्या गांवांत जर आसा जर आमच्या गांवांत जर कांयच बेनिफीट तिचो ना जाल्यार आमकां ते नाकाच. आमची जी शेतां आसली ती तेणी अवश्य आनी कंपल्सरी आमची शेतां पयलीं ती पुरल्या ती काडून दिवची क्लियर करून दिवची. घडला ते सगळ्या लोकांक खबर आहा तेन्ना तेणी सांगलें सरकारान कितें आमी 50% शेतकार रेडी जाल्या जे कोणी रेडी जाल्या पळय तेंच्यांनी आवश्यक वचून कलेक्टर एग्रीमेंट आपलो करून हे करचो पूण आमचे मेजॉरिटीन शेतकार हे पळय आमचे पळय सगळे शेतकार पळय आमच्या जवळ आहा आमी कोणूच ताका एग्री ना कळ्ळें. आनी हें पयलीं सांगता आमी सरकाराकूय तुमी जबरदस्ती चालू पासून केलो आमकां पब्लीक रोडार जाल्यार आमचे कांय प्रॉब्लेम ना तुमी आवश्यक करा पूण सारमाचे जेटी जी शेतां आहा पळय ती आमची स्वताची आमी घेतलेली आहा बापाय तेच्या भितर तुका आमी एंट्री खंयच दिवचे ना जो पेरे आमचो प्रश्न सुटावो जायना तो पेरे. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
सोमारा कोलवाळे बिनानी इस्टेटी कडेन सुक्या तणाक उजान पेट घेतलो. इंडस्ट्रीतलो कोयर आनी सुक्या तणाक लागून हो उजो वाडत गेलो. म्हापशा तशेंच पर्वरी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घटनाथळार पावून हो उजो नियंत्रणात हाडलो. आमकां कॉल गेले म्हापसा फायर स्टेशनाचेर बिनानीच्या फाटल्यान पावर ग्रीड आहा थंय ड्राय ग्रास फॉल्ट जाला म्हणून इमिजिएटली आमी हांगा सारकें टर्न आउट ते केले आमचे फायर फायटींग व्हेकल आनी स्पॉटार येवन आमी पयलीं भितर सरतात आमकां जे लोक आहा कोण ते म्हणपाक लागले सकयल ड्राय ग्रास हे पेटला ते आमकां टेंशन जातली. इमिजिएट आमी फायर फायटींग हेजे स्टार्ट केले. फायर फायटींग स्टार्ट आमी हे करून सकयल्लो उजो पालयता थंय आसा. इतल्यानी आमकां थोड्या जाणांनी सांगले पावर ग्रिडाचे टावर आहा तेजे सकयल थोडे इंडस्ट्रियल वेस्ट प्लास्टीक आनी तेजे रॉ ते मटेरियल स्टोर केले तेकाय उदक पेटोवन इमिजिएटली आमी वयर जर येवन पळयत जाल्यार हांगा थोडे इंडस्ट्रियल वेस्ट प्लास्टीक कापोती आनी अदर वेस्ट मटेरियलाक उदक पेटलेलें. इमिजिएटली आमच्या म्हापसाच्या जी व्हेकल आसलेली तेतून आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें. उजो आमकां अशेंच दिसून येयलें आनी तो वाडोवंक शकता म्हणून इमिजिएटली आमी पोरोरीमच्यान आनीक आपयली सेकंड टर्न आउट आनी विथ द हेल्प ऑफ पोरोरीम कितें फायर स्टेशन म्हापसा फायर स्टेशन. नमस्कार, आम्ही असं कोलवाळे बिनानी कडेन पावर हाऊस आसा त्या जाग्याचेर हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की हांगासर जे ड्राय ग्रास आसा तेका सध्या मेजर मॅसिव उज्यान पेट घेतिल्ली आसा. अशें दिसता की हांगासर ड्राय ग्रास न्हू तशेंच इंडस्ट्रियल जी वेस्ट आसा त्या वेस्टाकूय हांगासर उज्यान पेट घेतिल्ले आसा. सध्या जो हांगासर घटनास्थळ ही म्हापशेची फायर टीम तशीच पोरवरी फायर टीम हांगासर उजो पालोवपा खातीर येयल्ली आसा. तर त्याच प्रमाणे कोलवाळचे PI विजय राणे व त्यांची पुराय टीम हांगासर आसा. तेंच्यांनी स्वता पर्सनली फायरीकूय हेल्प केल्ले दिसले हांगासर येता. तर सध्या अपडेट अशी आसा की हो जो उजो आसा तो सध्या आउट ऑफ कंट्रोल आसा. आमचे फायर ऑफिसरूय हांगासर घटनास्थळी पाविल्ले आसा. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की सध्या हांगासर कितें अपडेट आसा पळय ती. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असो. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही.